गोवा एज्युकेशन बोर्डाच्या स्टाफान 7 पे स्केल जाय म्हूण संपाची शिटकावणी दिल्या। सरकारान सध्या फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7 पे लावपाची घोषणा केल्या। बाकीची महामंडळां, पालिका आणि बोर्डांक 7वी पे स्केल लागू केल्ली ना। गोवा बोर्डाच्या स्टाफान सरकाराक तांकां 7 पे स्केल लावपाक 27 डिसेंबराची डेडलायन दिल्या, नाजाल्यार खंय ते बेमुजत संपार वतले। Rule number 12 in other matters such as leave salary, travel concession, medical aid, advance for purchase of the conveyance, housing advance, maintenance, verification of service book, fixation of pay, etc., which are not covered by this rule, the provision contained in the civil service rule of the government shall be applicable to all the employees of the Goa Board of तर इतले सगळी आमच्या शालांत परीक्षा मंडळाक सरकारान म्हणजे आमकां असेंब्ली पावर दिल्ली आसा, एक्ट आसा आनी हे एक्टा प्रमाणे हेच्या पयलीं आमकां सगळ्यांक DA जावं सगळ्यो ज्यो गव्हर्मेंटाक एंटायटल आसा त्यो गोश्टी आमकां प्राप्त जाल्ल्यो आसा आनी ह्याच वेळार आमकां त्यो मेळोंक ना। म्हणजे सर्क्युलरान तशें म्हटलां त्या पासत आमी असो निर्णय घेतलो की जे मेळटा तांकां तें आमकां मेळपाक जाय। आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार दीस गोवा बोर्ड इज ऑटोनॉमस बॉडी, सगळी स्कुलां जी आसा न्हय, जवळ जवळ 500 स्कुलां आसा, 100 हायर सेकंडरी आसा, ऑल दी सेकंडरी हायर सेकंडरी स्कूल आर एफिलिएटेड टू दीस बोर्ड, ऑल दीस सेकंडरी हायर सेकंडरी आर एफिलिएटेड दीस बोर्ड, पण ते स्कुलांक मेळटा आनी आमकां मेळना। इतलेंच हांव म्हणटा लागू करचे, नाल्यार अन्यथा ह्यो 12वी आनी 10वीच्या भुरग्यांच्यो ज्यो परीक्षा आतां लागीं पावल्यात त्यो परीक्षा ज्यो आसा त्यो उरतल्यो। It is not in our hand and we cannot go against the government's notification. When government has specifically mentioned that these autonomous body and all they have kept aside and they will be forming committee, they will give their decision and then government will announce. Before their representation also we could have, because we know that they are equally working like other government servants and they should get. All other salary scales, everything are at par with other government servants. इतले मजगती केंद्र सरकाराचे धोरण BSNL आड आशिल्ल्याचे सांगून कर्मचाऱ्यांनी विरोध करपाक देशभर टोकन स्ट्रायक केलो। गोयच्याय BSNL कर्मचाऱ्यांनी तातूंत वांटो घेतलो। So today around 2,20,000 employees of BSNL have gone on a token strike protesting against the unliteral policy of Government of India, where they are trying to sell off 65,000 towers of BSNL by hiving it into a different entity, a different company, and then privatizing it. So this is a first step towards disinvestment in BSNL. Despite BSNL being in profit for the last 3 quarters, the government is hell-bent on divesting our company, and this is the plan by hiving of the towers into a separate entity. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मिरामार दोनापावल ह्या ताळगांव आणि पणजे मतदारसंघाक जोडपी रस्त्याच्या कामात खंय मोठो भ्रष्टाचार जाला। रस्त्याचे 2 फावट टेंडर काढला। आपाचे वाल्मिकी नायकान GSIDC कडेन क्लॅरिफिकेशन मागला। कॉन्ट्रॅक्टरानूच खंय बेकायदेशीर शोरूम उबारला, ते भायर पयलींचो प्लान थंयच दवरून नव्या प्लानान काम केला म्हूण आपाचो आरोप। नॉट जस्ट प्रिवियस टेंडर ऑफ 73 crores, पूण आतां एक नवो टेंडर काडला तांणी फॉर लायटिंग अँड लँडस्केपिंग ऑफ दीस रोड। वो ऑब्वियसली पयलींचे पयशे सगळे सोंपले, वेस्ट जाले, हाज्या खातीर हो नवो टेंडर काडला अशें आमकां दिसता। हाजो एस्टिमेट आसा 10 कोटी, पूण टेंडर जाता म्हणसर 12-13 कोटी जातलो। जस्ट एक 4 किलोमिटराच्या स्ट्रेचा खातीर हे 12 कोटीचे लायटी घालूंक सोदतात। सो आमचो दुसरो डिमांड आसा की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी GSIDC आसा हातूंत भितर हांचे ह्या प्रोजेक्टान कितले करप्शन जालें हाचें इन्वेस्टिगेशन जावचें। तुमी थंय एक ऑटोमोबायल शोरूम ऑलरेडी बांदून चालू जाला, चलता तो पळयला आसतलो। हांव सांगूंक सोदता आज की ह्या ऑटोमोबायल शोरूमाचो ओनर इज द सेम एज द GSIDC कॉन्ट्रॅक्टर हू इज कन्स्ट्रक्टिंग दीस रोड, आनी तांचें नांव MV राव।
of the automobile showroom was a main road asa. Tatun it is not allowed to have direct access from any building or any shop. MV Rawan आपल्या बिल्डिंगेक एक न्ही दोन डायरेक्ट ॲक्सेस केला. कंप्लिटली इल्लिगल अँड कंप्लिटली डेंजरस. दुसरो पॉयंट म्हळ्यार परमिशन दितना 6 मीटर ॲक्सेस रोड आसूंक जाय फाटल्यान. ह्या प्रोजेक्टाक फाटल्यानच्यान 6 मीटर ॲक्सेस रोड नाच, तरी पूण तांकां परमिशन दिला गेलें. आनी तिसरो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एप्रुवलाक दिल्ले ते प्लॅन्स वेगळे आसा आनी बांदला ते प्लॅन्स वेगळे आसा. एप्रुवलान 28 पार्किंग स्पेसीस दाखयल्या, एका वयर एक गाडी दाखयल्या, प्रपोजींग सम स्टिल्टेड पार्किंग विथ सम जॅक सिस्टम. इट वॉज जस्ट आय वॉश. आरोपांचेर स्पश्टीकरण घेवपाक प्रुडंटान GSIDCच्या MDक संपर्क केलो, मात संपर्क जालो ना. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.